कोरगांव एका बायल पंचाचे मानमर्यादेचेर खंय हात घाला. पंचाक दुखापत, अश्लील कृत्य आनी सरकारी कामात आडखळ म्हूण उदय आनी उगम प्रभुदेसायाचेर केस. डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्द घेवन धोक्याचें झाड कापूंक गेल्ले कडेन खंय प्रकार. आमी दोगांकय गाठपाचो यत्न केलो. दोगूय खंय गोंया भायर येतगीच जाप दितले. म्हाका अशें दिसता आयज आमच्या पेडण्या तालुक्यान डेप्युटी कलेक्टराची खंयच हॅल्यू ना अशी म्हाका दिसता. अशी दुसरी आमच्या पोलिसीची सुद्दां खंय हॅल्यू ना अशी दिसता. म्हणजे हे मसल पॉवर जे आयज वापरतात ताका कोणचो तरी सपोर्ट असो म्हाका तरी दिसता. सपोर्ट म्हणजे पॉलिटिकली काय पॉलिटिकल आसतलो सपोर्ट. काही करचे आसता जाल्यार तितून कायदेशीर खंयचे करपाचे आसतात. त्या पंचाक रिप्रेझेंट पंच आहा ताका तुमी धुकलपाचे न्हू, खंयचे गोश्टी करप नासता. हे गोश्टी म्हाका अशें दिसता हेजे सीएमान न्हू लक्ष घेवपाक जाय. आनी जे आयज खरेंच जे आयज कार्यरत जे आयज कलेक्टर कोणें असो पोलीस आसा तेंचेर कडक कारवाई तेंचेर करपाक जाय. ॲक्च्युली चंपावती धारगळकरान पंचायतीन आपले डेंजरस झाड आसा म्हणून कंप्लेन दिल्ली. ती कंप्लेन मागीर आमी डेप्युटी कलेक्टराक घातलेली आनी तेच्या उपरांत मागीर आमकां आयची अशी ऑर्डर मेळ्ळी की आयज ते झाड कट करपाचें म्हणून. आनी ते खूब डेंजरस आसलेले. ते जर पावसान कोसळलेले जाल्यार ते आख्खे घर तेंचे डेमोलिश जातले आसले. सो पंचायतीन आयची डेट ठरयल्ली की ते झाड कातरपाचें आनी डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर वीथ पोलीस प्रोटेक्शन आसलेली. ते पोलिसूय प्रेजेंट आसलेले आयच्या दिसा. जो कोण ओनर आसा ताका कळयल्ले आनी थंय असो एक इन्सिडंट जालो की तो आडोंक लागलो. ते लेबरांचे सगळे सामान तेणी आपल्या गाडयेनूय घातले आनी व्हेले. तेजो बापूय उदय प्रभुदेसाय थंय येयलो आनी कितें कितें लेबरांक म्हणूंक लागलो दोगूय जाण. आनी तेंची सगळे सामान बी उखलूंक लागले. ते तांकां धमकी दिली तेणी की तुमी झाडा वयले देंवपाचे नाजाल्यार आपूण गुणे मारतलो तुमचेर. अशें करता करता हांव थंय गेलें कित्याक एक पंच मेंबर म्हणून म्हाका थंय पुलिसांनी आपयल्ले कॉल करून ते स्पॉटार की तो हय स्टॉप करता, मातशी तुमी येवपाची म्हणून हांव गेल्लें थंय. आनी तेंच्यांनी अशा प्लेसीर म्हाका टच केले, सेक्शुअली हॅरस केले की सगळे लोक पळयताले थंय. जर हांव एक रिप्रेझेंटेटीव सेफ ना म्हाज्याच वाड्यार जाल्यार एक सर्वसामान्य बायलां कशी आसतली. आयज कंप्लेन करूंक येयल्ले. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाजी मेडिकल केली. मेडिकलाक तेकेच हांव थंय गेलें. तो रिपोर्ट तेकेच म्हाका दिता आसतना की कांयच जावं नो इंजुरी म्हणून दिला. लागीं लागीं म्हाका 2 वरां थंय बसोवन दवरले तेंच्यांनी आनी नो इंजुरी. म्हाका ऑलरेडी दुखता, म्हाज्या हातीक टच केला थंय लागला म्हाका मातशें. तो डॉक्टर म्हाका विचारता की तुका ब्लड बी कांयच येवंक ना मुगो तुजें. म्हटल्यार तेंच्यांनी आमकां मारूंक जाय आसलें अशें तेंचें म्हणणें. बरें म्हाका नो इंजुरीज दिला जाल्यार म्हाका टॅबलेटी मेडिसिनां कसली दिल्यात तुमी. सो प्रत्येक डिपार्टमेंटान एक सर्वसामान्य मनीस जेन्ना असो भोंवता अशा केसींनी तेन्ना अशेंच हे मेळटा रिप्लाय. डेप्युटी कलेक्टरान जेन्ना ऑर्डर दिता की एखादें डेंजरस झाड आसा जाल्यार ते झाड कट करपाक ते दिनात. पंचायतीन प्रतिनिधित्व करतात तांचेर खंय तरी अटॅक जाता आनी सर्वसामान्य लेडीजांचे कितें हो एक प्रश्न पडटा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमरे.